बाजारांत एक वर मनशाक आपल्यो गरजेच्यो वस्तू खरेदी करपाक केन्ना तरी बाजारांत वचचेंच पडटा. गांवांतल्या लोकांक दिसपट्टें ना जाल्यार सप्तकांत किमान एक फावट तरी बाजाराक भेट दिवचीच पडटा. कांय गांवांनी सप्तकांतलो खंयचोय एक दीस हो बाजाराचो दीस म्हूण थारायिल्लो आसता. ह्या दिसा सरभोंवतणच्या गांवांतल्यान शेतकार आनी ल्हान विक्रेते आपलो म्हाल बाजारांत विकपाक हाडटात. एक दीस आयतारा हांव म्हज्या इश्टा वांगडा बाजारांत गेलों. शाळेची सुटी आशिल्ली आनी आमकां कांय लेखन सामुग्री खरेदी करपाची आशिल्ली. सकाळच्या सुमार 10 वरांचेर आमी बाजारांत पावलीं. आयतार हो आमच्या गांवचो बाजाराचो दीस आशिल्ल्यान बाजारांत खूब गर्दी आशिल्ली. मार्गाच्या दोनूय वटेन विक्रेते आपापलो म्हाल मांडून बशिल्ले आनी आड्डी मारून ग्राहकांक आपल्या कडेन ओडपाचो प्रयत्न करताले. भरिल्लो बाजार पळोवन आमकांय बी कांय वेळ बाजारांत भोंवचेंशें दिसलें. हांव आनी म्हजो इश्ट बाजार पळोवंक लागलीं. एक वटेन आवाज येतालो, 100 2 काडात. लागीं वचून पळयल्यार एक लुगटां विकपी ल्हान भुरग्यांचीं खोमिसां विकतालो. 100 रुपयांक 2 खोमिसां मेळटात तें पळोवन अजाप दिसलें. ताच्या कुशीकच एक पांयतणां विकपी तरेतरेचीं पायतणां मांडून बशिल्लो. लोक आपल्या पसंतीचीं पायतणां आपल्या पांयांत घालून तपासताले आनी दुकानवाल्या कडेन किंमत उणी करपाक वांणपण करताले. पावसाचे दीस लागीं आशिल्ल्यान सत्री आनी कापोती घेवपाक लोकांची झुंबड दिसताली. कितलेशेच लोक हातांत सामानाची पिशवी घेवन भायर सरताले. चडशा लोकांच्या हातांत सामानाची पिशवी जाल्यार दुसऱ्या हातांत भाजयेची चुडी दिश्टी पडटाली. अकस्मात रस्त्याच्या वटेन बोवाळ आयकूंक आयलो. कितें जालां म्हूण पळोवंक आमी रस्त्या कडेन गेलीं. रस्त्यार दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांची लांबची लांब रांक लागिल्ली. अशीर रस्त्याचेर एक टेम्पो आनी एक कार समोरासमोर आयिल्ल्यान रस्तो आडिल्लो आनी जण एकलो आडखळींतल्यान वाट काडपाक धडपडटालो. हांवें घडयाळ पळयली. जाल्यार वेळ सकाळची 11 जाल्ली. बाजारांत भोंवता भोंवता एक वर कसो पासार जालो तें कळ्ळेंच ना. आमी ताकतिकेन लेखन सामुग्री मेळटा त्या दुकानार वचून आमकां जाय आशिल्ली सामुग्री घेतली आनी घराची वाट धरली. थँक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सबस्क्रायब टू माय चॅनल.